मोगाच्यानो आज आमी मरी भलायकेची माय म्हणल्या उल्याचेर नियाळ करता। आवय आपल्या भुरग्याच्या भलायकेची जतन घेता। आपल्या भुरग्यांची भलायकी बरी ना म्हणली संगत एक आवय पयलें पारखिता आनी ताजो विसार करता। भुरग्यांनी बऱ्या भलायकेन आसूंक भलायके बरीत खाण जेवण ती दिता, तांचें पालन पोशण करता। आमच्या सर्गीच्या मायेक आमी भलायकेचे माये म्हूण उलो करचे वाजपी दोन गणितांनी ते आमकां दिसून येता। पयल्यान फ्रांसाच्या लुर्द शहरांत बर्नदेत सुबिरो म्हणल्या 14 वर्सांच्या चेडवाक फेब्रुवारी 11, 1858 मरीबाय मासाबियेलाच्या कुपांत दिश्टीक पडली आनी तिका तिणें धरणीर गूण कोडूंक सांगलें आनी तातूंतावन उमाळून येवच्या झरीचें उदक पिवंक उलो दिलो। हें उदक पिवन बर्नदेत आनी हेर अजापीत रितीन गूण जाली। मोरये मायेन तिच्या पुता जेजू कडेन विनंती करून बर्नदेताक बरी केली। ह्या जाग्यार जेजू दैवीक वैजाची कृपा ताच्या आवयच्या सासायेन वाळटा म्हणलें सत पातयेवन लोक वोत पावस आनी हिंव म्हणलें लेखी नासतना लुर्द शहराक मरी भलायकेच्या मायेची ससाय घेवंक येतात। मोरये जेजू कडेन विनंती करन आमकां बरी भलायकी दी म्हूण दिंब्यांनी पडोवन मागतात। भावार्थान मागलेल्यांनी तांच्या जिवितांत असर ह्या अनुभव केल्ल्याक म्हणली साक्ष लुर्द शहर म्हणयेत। दुसऱ्यान 17व्या शेंकड्यांत वेलंकणींत सर्गीची माय ताक विकतेल्या एका तोंट्या निराधारी आनी हिंदू भुरग्याक दिश्टीक पडली। वडीच्या रुखा पोंदा विशय घेवन आसलेल्या ह्या भुरग्या कडेन पियोवंक इल्लें ताक विसारल्या उपरांत मोरयेन त्या भुरग्याक अशें म्हळें, हो जागो म्हज्या भुरग्यांक बरेपण करचे खातीर हांवें विंचून काडला। तूं नागा पट्टणमाक वचून थंयसराच्या कातोलीक मानेस्ता लागीं ह्या जाग्यार एक इगर्ज बांदूंक सांग म्हणून एक आदेश दिलो। भुरगो म्हणालो, हांव तोंटो आसा, हांव थंयसर कशें वचूं? मरी ताका हांसून म्हणाली, उठ आनी म्हजी कुशी जारी कर। तक्षण भुरग्याच्या पांयांनी नवें त्राण भरल्या बरी जालें आनी संतोशान तो उडलो। ह्या अजापा वरवीं मरये थंय लोकांची पातयेनी सडली। तांणी तिका आरोग्य माता वा भलायकेची माय म्हणून उलो करूंक आरंभ केलें। आज लोक वेलंकणी मायेक नमन करूंक आनी बऱ्या भलायके पासत मागोवंक हारी यात्रीक पैना करन वेता। उद्देश एकच, मोरयेच्या मध्यस्थपणा काल देवातावन बरी भलायकी जोडूं। मोगाच्यानो मरी भलायकेचे मायेचें पितूर आमी पळयलें जाल्यार मोरयेच्या हाती जेजू आसा। हाजो अर्थ इतलोच की मरी जेजू क्रिस्ता सांगाता वावुरता। काना नागारी लग्न उत्सवान वायन उणो पडल्या वेळी मरी जेजू सांगाता वावुरली। त्याच भाशेन आमच्या जिवितान भलायकी बिगाडतना, मारेकार पिडे वरवीं वळवळतना, भावार्थ आमचो शेळयतना मोरये मायेचो आदार आमी मागया। ती आमकां जेजूतावन बोळ भलायकी जोडून दिता। सगळो संवसार कोरोना पिडे वरवीं दैहीक, सामाजीक, आर्थीक आनी आत्मीक रितीन कश्टाता। सबार लोक ह्या पिडेक वळख जाला आसता मरी माय तांकां बरी भलायकी फावो करून दी म्हणून आमी मागया। सगळ्या संवसाराची परिस्थिती बरी जावंक तीच तिच्या पुता जेजू लागीं विनंती करूं। मोरयेन तिच्या जिवितांत कश्ट सोंसले, उणेपण अनुभव केल्लें, तरी पूण धैर्य तिणें सांडूंक ना। कश्ट दूख कितें म्हणून कळीत आसची आमची सर्गीची माय जेजू क्रिस्ता कडेन मागोवन आमकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी दिवची ना काय? मागणें। ए मोरये पिडेस्तांचे भलायके, आमी तुका नमन करता। आमचे कुडीचे पिडेंत आनी आत्म्याचे अस्कतकायेंत तूं आमची शेकाय आनी आसरो जाव म्हूण तुजे लागीं परातून मागता। तुज्या ससायेन लेखमीत नासलेले पिडेस्त आपल्या कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी पाटी जोडूंक पावल्यात। आमी तुजी भुरगीं भावार्थान तुजे लागीं धांवून येता। आमकां सर पिडेंतले राख आनी सांबाळ। विविध पिडेंत वळवळच्या आमच्या भाव भयणींक तूं बरी भलायकी फावो कर।
अवार्थांत आमी अस्गत जाताना तुजे बरी देवाचे कुशेक खालती मान घालूंक आमकां शिकय. आमेन. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये आमा पासत विनंती कर, क्रिस्ताच्या बासवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर.